नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. कर्नाटकांतल्यान मांस हाडून विकपाच्या येवजणेक धपको. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सात हाडिल्ले 6.5 टन फ्रोझन मांस पूण कोल्ड स्टोरेज वाले घेवपाक नात तयार. पहिल्या वर्साचे खेळिल्ले चडशे देशी आनी विदेशी खेळगडे दुसऱ्या वर्सा आयएसएलात दवरपाचो एफसी गोवाचो विचार. आंद्रे सांतोस, ग्रेगरी आर्नोलिन आनी रोमियो फर्नांडीस उरतले. नव्या झेडपीन मानसेचो प्रश्न सोडवचा म्हणून कुडकाच्या लोकांक अपेक्षा. गांवचो उदकाचो प्रश्न सोडवचा म्हणून मागतात कुडकाकार. बेटल झेडपीत पळोवया सांताक्रूज. बायांक मिटर लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीची टिका. आमदार मंत्र्यांचेर लोकांचो पैसो मोडटा. सरकाराचेर निर्णय भारतीय जनता विरोधी म्हणून काँग्रेसीचे आरोप. आणि झेडपीच्या प्रचाराक गेल्ले कडेन लोकांनी मुख्यमंत्र्याक घालो घेराव. मायनिंग सुरू जायना म्हणून लोकांचे आनी मुख्यमंत्र्याचे पेटले. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार न्हिदूंक ना, कांय दिसांनी मेळटल्यो इसी. खबरो विस्तारान. कर्नाटकांतल्यान मांस हाडून गोंयांत विकपाच्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्साच्या येवजणेक गोंयांतल्या कोल्ड स्टोरेज वाल्याकडच्यान व्हडलोसो प्रतिसाद मेळूंक ना. गोरवांचे गोंयकारांक मांस हाडून मेळचें म्हणून गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान कर्नाटकांतल्यान सुमार 6.5 टन मांस हाडिल्लें. हें मांस फ्रोझन आशिल्ल्यान कोल्ड स्टोरेज वाल्यांनी तें घेवंक ना. गोंयांतल्या 3 कोल्ड स्टोरेजींनी सरकारान ही वेवस्था केल्या. गोंयकारांक गोरवांचे मांस मेळचें म्हूण गोंय सरकारान शेनवारा कर्नाटकांतल्यान 6.5 टन मांस हाडलें. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान हें मांस हाडून गोंयांतल्या कोल्ड स्टोरेजांक दिलें. दक्षिण गोंयांतल्या योकणीस आनी उत्तर गोंयांतल्या 11 कोल्ड स्टोरेजांक हें मांस दिलां. 6.35 tons of deboned and cleaned beef arrived today. Rate at which the cold storage owners are going to sell the meat is the same rate at which they were selling prior to the crisis. भाजपा सरकारान गोरवांच्या मांसाचेर बंदी घाल्या अशी फट विरोधी पक्ष मारता असो दावो दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान केलो. गोंय सरकारान गोंयभर मांस मेळपाची वेवस्था केल्या अशें तांणी मिडियाक सांगलें. बीजेपीक हें करपाचो, लोकां भितर मिसगायड करपाचो जो यत्न जाल्लो, दॅट्स बेसलेस टोटली. ऑलरेडी द सिच्युएशन हॅज बीन टेकन केअर ऑफ. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान हाडिल्ले मांस चडशा कोल्ड स्टोरेज वाल्यांनी घेवंक ना अशी माहिती सुत्रांनी दिली. कर्नाटकांतले गोरवां कापपाचे चडशे प्रकल्प शुक्रारा बंद आशिल्ल्यान गोंय सरकारान फ्रोझन मांस हाडिल्ले. गोंयकारांक ताजें मांस आवडटा आनी फ्रोझन मांस ते घेनात अशें कोल्ड स्टोरेज वाल्यांचें म्हणणें आसा. गोंयांतल्यो बऱ्योच कोल्ड स्टोरेज शेनवारा बंद आशिल्ल्यो. Nearly about 4 tons was given to Margaon cold storages and about 2 tons were given to the North Goa cold storages. We did receive special boxes that were of export quality. We have to improve the quality of beef. What we are getting not पहिले पळय आमी फ्रेश घेताले आनी तितलें येना बरें. सो हें मातशें क्लिनिंग रिक्वायर्ड मोर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पहिल्या वर्सा खेळिल्ल्या चडांत चड देशी आनी विदेशी खेळगड्यांक दुसऱ्या वर्साय इंडियन सुपर लिगा खातीर कायम दवरपाचें एफसी गोवान थारायलां. नेमा प्रमाण 6 देशी आनी 5 आंतरराष्ट्रीय खेळगड्यांक दवरूं येता. आंद्रे सांतोस, ग्रेगरी आर्नोलिन आनी रोमियो फर्नांडीस ह्या खेळगड्यांक दवरतले अशें सुत्रांकडच्यान कळ्ळां. पहिल्या इंडियन सुपर लीग सर्तीत बेस बरी कामगिरी केल्या उपरांत एफसी गोवान आतां दुसऱ्या सर्तीची तयारी चलयल्या. आयएसएल नेमा प्रमाण पंगडाक 6 देशी आनी 5 विदेशी खेळगडे कायम दवरूंक मेळटात. नेमा प्रमाण चडांत चड खेळगडे कायम दवरपाचे एफसी गोवान थारायलां. एफसी गोवाचे खेळगडे देबब्रत रॉय, नारायण दास, विक्रमजीत सिंग, मंदारराव देसाय, रोमियो फर्नांडीस, लक्ष्मीकांत कट्टीमणी. एफसी गोवाच्या आयएसएल 2015 पंगडान हे देशी खेळगडे आसचे नात. क्लिफर्ड मिरांडा, रोविल्सन रॉड्रिगीस, पीटर कार्वालो, गाब्रियल फर्नांडीस, जुएल राजा, प्रबीर दास, ऑल्विन जॉर्ज, होलीचरण नर्झरी, गुरप्रीत चाबल. आयएसएल 2 खातीर ह्या 5 खेळगड्यांक कायम दवरपाचे आसात. एन सेडा, ग्रेगरी आर्नोलिन,
आंद्रे संतोस, ब्रुनो पिन्हेरो, जोहिब इस्लाम अमिरी. हे विदेशी खेळगडे आसचे ना. रॉबर्ट पिरीस, मिंगेल हेर्लन, मिरोस्लाव स्लेपिचका, टोल्गे ऑझबे, युनेस बेंगलॉन, एडगर मार्सेलिनो आनी रॅन्टी मार्टिन्स. ISL नेमा प्रमाण खंयच्या खेळगड्यांक फुडल्या वर्सा खातीर दवरतले तो निर्णय 20 मार्चा पयलीं घेवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. झेडपी वेंचणुकेक लागून कुडकाकारांक गांवच्यो समस्या सुटपाची आस्त दिसपाक लागल्या. नव्या झेडपीन मानशेचो प्रस्न सोडोवचो म्हूण कुडकेचे लोक मागतात. गांवांत उदकाचे सामके हाल, ताका लागून गांवचो उदकाचो प्रस्न सोडोवचो म्हूण कुडकाकार मागतात. गांवांत लायटूय सारकी नासता, हे मुळावे प्रस्न सोडोवचे म्हूण लोक मागतात. पळयात बॅटल झेडपी. गांवांत खूब जाणां शेतां रोयतालीं, रोंपे रोयतालीं, जावं तें पिकोवन खातालीं आनी मीठ पिकतालें. मेन म्हणजे आमकां गांवकाऱ्यांक हांगा मीठ फुकट मेळटालें. पूण ह्या गांवांत आतां 5-6 वर्सां जालीं हे बांद मोडला आनी बुडला, सगळीं शेतां बुडल्या. आगोर मीठ काडूंक मेळना, शेत रोवंक मेळना. आमचे कडेन कशें सांगू, बांय पासून ना आमकां एक खारें उदीक पिवच्या गांवांना आमकां कांय ना आनी कांय ना. आनी आतां आमकां 5 वर्सां जाले उदकाचो थेंवो येयना नळाचो पासून. आमी आतां कितें करपाचें सांग पळोवया. बेगिना आमचे बांदून दिवचो बांद. आमचो व्हडवडा गांव ल्हानसोच, पूण उदकाचे सदांच प्रॉब्लेम. आमकां उदकाक लागून खूब त्रास जाता. उदकूय ते ह्या 3 म्हयन्यांक मीठ पिकता आनी सारकें पिड्ड्यार जाता. उदकाची आमकां चडान चड गरज आसा. सामकी गरज आमची उदकाची. आनी लायटीचो जो ट्रान्सफॉर्मर पयस आसा आनी केन्ना केन्ना लायट वता, आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता लायटीक लागून. आमी कितकेशे फावटी आमी रेजोल्यूशन धाडलें की आमकां एक स्पेशल आमकां व्हडवडान एक ट्रान्सफॉर्मर घालचो. तिसरो प्रश्न आहा तो आमचो उदकाचो. 40 वर्सांची आमची पायपलायन ही हे प्रॉब्लेम आमची सॉल्व करची. ह्या जिल्हा पंचायतच्या आमच्या मेंबरा कडेन मागता, कोणीचो आसूं, पूण हो फुडाकार घेवन तो घेवचो. मनशांनी पिवप ते जानवरांक सुद्दां पिवप ना, कित्याक इतलें घाण जाल्लें आसा उदक तें. तरी सुद्दां आमी एडजस्ट करता, कित्याक हांगा उदक लागीना. 2 दीस टँक काडलो उदकाचो, पण ते आमी म्हाका स्वता थंडी जाल्ली आसा. एक्सपिरियन्स केला हांवें, बिकॉज ते उदक पिवन म्हाका वायरल इन्फेक्शन जाल्लें आसा. घेऊया एक विराम.